इतिहास आणि पिढापीड. चॅप्टर 12. त्याच काळार पवित सोबेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिढापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक, जुआवाच्या भावाक, ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. जुदेवांक हें मानलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याच्या उत्सवाच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरल्या उपरांत ताणें ताका भोंडखणींत घालो आनी चौगां सैनिकांचे 4 पंगड ताचेर पारो करूंक बसयले. पास्क उत्सवा उपरांत परजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू भोंडखणींत आसलो तितलोय वेळ पवित सोबा ताचे पासत थांबनासतना देवाक विनयत आसली. पेद्रूक भोंडखणींतली सुटका मेळटा. हेरोद पेद्रूक परजे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां सैनिकां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांखळींनी बांदलोलो आनी पारेदार भोंडखणीचें दार राखताले. अवचितूच सर्वेस्पराचो एक दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, "वेगीं उठ." थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांखळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान ताका म्हणलें, "तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो व्हाणो घाल." पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, "तुजें आवरण घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये." पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण देवदूत कोत्तालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकलो आसलो. कित्याक आपूण फकत एक दिश्टावो पळयता म्हूण तो चिंतालो. पारयाची पयली आनी दुसरी चौकी उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले. तो आपशींच तांकां उक्तो जालो आनी भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंयच देवदूत ताचे तावन कडसरून गेलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, "सोमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुडेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो ताणें म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळोन आयलें." आपूण खंय आसा तें ताका गमल्या उपरांत तो नीट मार्कू म्हणलोल्या जुआवांचे आवय मारयेच्या घरा गेलो. थंय जायतो लोक एकटवलो आनी मागणें कोत्तालो. पेद्रून दारार मारलें तेन्ना रोडा नांवाचें एक चेडूं कोण दारार मारता तें पळोवंक दाराशीं गेलें. ताणें पेद्रूचो ताळो वळखलो आनी इतलें खुशाल तें जालें की दार उगडीनासतना भितर धांवून वचून पेद्रू दारार उबो आसा म्हूण ताणें सांगलें. तांणी ताका म्हणलें, "तूं पिशें जालाय." पूण तो खरोच आयला म्हूण तें परतून सांगूंक लागलें तेन्ना ताणीं म्हणलें, "तो ताचो देवदूत जावंक जाय." त्या म्हणसर पेद्रू दारार मारीत रावलो. शेकीं तांणी दार उगडलें आनी ताका पळोवन तीं थोठाकलीं. "ओगीं रावात" म्हूण ताणें आपल्या हातान खुणा केली आनी कशे भाशेन सोमयान आपणाक भोंडखणींतलो भायर काडलो तें सांगलें आनी म्हणलें, "जाकोबाक आनी आमच्या भावां भयणींक हें कळीत करात." मागीर तो भायर सरून दुसरे कडेन गेलो. सकाळ जातच सैनिकां मदें बरोच घुसपण गोंदळ जालो. पेद्रूक कितें घडलें तें तांकां कांयच समजना जालें. ताका सोदून काडूंक हेरोदीन हुकूम घालो पूण तो तांकां मेळूंक ना. ह्या खातीर पारो कोत्तल्यांची तांणी बारीक वापूस करूंक आनी तांकां जिवेशी मारूंक लायले. मागीर तो जुडेया थावन सेजारियाक गेलो आनी थंय रावलो. हेरोदीचें मरण. तीर आनी सिदोनच्या लोकांचेर हेरोद राजा तिडलोलो आसलो देखून तांतले कांय जाण एकमत करून ताका मेळूंक गेले. ब्लास्तूस ह्या राजमहालांतल्या कारभार्याची इश्टागत जोडून तांणी शांती करूंक मागली. कित्याक तांचो देश हेरोद राजाच्या देसांतलो उरो वतालो. एका नेमलोल्या दिसा हेरोदीन आपलीं रायपणाचीं वस्त्रां घालीं आनी एका शिवासनार बसून ताणें परजेक एक बोळी केली.
लोक गरजलो. उलयता तो एक देव. तो मनीस न्हय, पूण त्याच वेळार थंयचे थंयच सर्वेस्पराच्या दुतान ताका शिक्षा दिली, कित्याक ताणें देवाक मान दिलो ना, आनी किड्यांनी खावन तो मेलो. देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपली सेवा सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलू जेरुजाल्यांत थावन पत्तले आनी मार्कू म्हणलोल्या जिवावांक तांणी आपणा बराबर हाडलो. देवाचें उतर हें.